शिगमोत्सव शिगमो वा गुलालोत्सव म्हणात। हो 14 दिसांचो वसंत ऋतूचो उत्सव फाल्गुन महिन्यात गोंयांत मनयतात। गोंयांत रंगाचो उत्सव म्हळ्यार शिगमोत्सव। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हो उत्सव विविध पद्धतीन मनयतात। विंगड विंगड बेस धारण करून विविध तरेचे नाच करून ढोल ताशाच्या गजरान गोंयच्या दरेक मालात विविध तरांनी गोंयकार हो शिगमोत्सव उमेदीन मनयतात। असोच ह्याच काळात जावपी एक उत्सव म्हळ्यार दिवचल म्हालांतल्या आमोणे गांवचो गोसाय हो फुलांचो उत्सव। हो उत्सव फुलांचो गळ्यात तरातरांच्या फुलांचे हार घालून हे गोसाय सजतात। येवपी आयतारा म्हळ्यार 23 तारखेर आमोण्या गांवांत मनोवपी ह्या उत्सवा विशीं आयज आमी जाणून घेवया। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले। भांगरभूंयचे खाशेले कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमोण्या गांवांत गोसाय हो उत्सव शिगम्याच्या काळात मनयतात। पुडवे न्हेसून गळ्यात तरातरांच्या फुलांचे हार घालून गांवभर भोंवून घराघरांनी देवाचो कोल दितात, ताका गोसाय म्हणटात। तर ह्या गोसायांच्या उत्सवाक फुलांचो उत्सव अशें म्हणटात। ह्या गोसाया भितर 2 प्रकार असतात, आदले आनी नवे गोसाय। सकाळी हे गोसाय आमोण्या तारीर सवळे न्हेसून गळ्यात फुलांचे हार घालून एकठांय येतात। उपरांत सावताची कमिटी सगळ्या गोसायांच्या कपलाक सुक्या शेण्याचो पिठो लायता। हांगचे तारीर आशिल्ल्या श्री भूतनाथाच्या देवळा कडेन गाडी गाराणें घालता। हे गाराणें घातले उपरांत ह्या उत्सवाची सुरवात जाता। गाराणें घालतना कुचे म्हळ्यार मोड घेवन आशिल्ल्या गोसायांचेर देवाचो भार येता। ह्याच भारार गोसाय सरळ थंय लागींच आशिल्ल्या महादेवाच्या देवळा कडेन वतात। उपरांत थंय देवळा भायल्यानूच मान दिवन अमरावती आमोणेच्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथाच्या देवळा कडेन येतात। देवळा भायल्यानूच देवीक मान म्हळ्यार कोल दिवन देवळा मुखार आशिल्ल्या देसायांच्या घरांत गोसाय भितर सरतात। ह्या घरांत कोल दिवन मागीर शेणवी आमोणकारांच्या घरांत वतात। हांगा कोल दिवन 4 कुळांक कोल दिवपाची प्रथा आसा। फट्ट्यांचें देवूळ, गावसाचें देवूळ, परबांचें देवूळ आनी सिनाऱ्यांचें देवूळ ह्या 4 कुळांक कोल दिले उपरांत शिरपान चडटात। शिरपान चडप म्हळ्यार शिमेर वचून गाराणें घालप। शिरपानाचे गाराणें घाले उपरांत आमोणेच्या दर एक घरांत कोल दिवपाक गोसाय भायर सरतात। दर एका घरांनी ते मोड घेवन वतात। घराघरांनी ह्या मोडांची पुजा जाता। उपरांत पुराय आमोणे गांवच्या घरांनी दीस आनी रात भोंवून हांगच्या लोकांक आशिर्वाद आनी कोल दितात। भोंवता भोंवता आनी कोल दिता दिता म्हणसर दुसरो दीस उजवाडटा। दुसऱ्या दिसा दनपारां हे गोसाय परत तारीर पावतात। हांगा भूतनाथाच्या देवळा कडेन भंडारो जाता। मागीर जे कोण नवे गोसाय जातात तांचे घरचे तारीर आशिल्ल्या सगळ्यांक पुरी आनी चण्या रोस खावपाक दितात। अंदू नवे गोसाय तयार जाल्यात हें सांगपाची ही तांच्या घरच्यांची एक पद्दत। ही प्रथा जाले उपरांत परत एक फावट कुचे घेवन गोसाय महादेवाच्या देवळा कडेन वतात। थंय मागीर सायबिणीक वेताळाच्या तरंगांक आनी दोनी कुच्यांक गुलाल घालता। गुलाल मारून जालो काय आमोणेचे धुळवटीक सुरवात जाता। हांगचे पुराय गांवचे तशेंच गांवा भायले लोक उमेदीन ही धुळवट मनयतात। तर हो फुलांचो उत्सव येवपी आयतारा म्हळ्यार 23 मार्चाक व्हडा उमेदीन आमोण्या मनयतले। तशेंच दुसरे दीस म्हळ्यार सोमारा 24 तारखेर हांगा धुळवट जातली। हांगच्या गोसाय उत्सवाक तशेंच धुळवटीक गांवचे तशेंच गांवा भायले लोक उमेदीन वांटेकार जातात। अंदू हो फुलांचो उत्सव आयतारा आयला, हाका लागून भाविकांची गर्दी जावपाची शक्यता आसा। दर वर्सा प्रमाण अंदूय हांगाचो गोसाय उत्सव आनी धुळवट भक्तिभावान मनयतले। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।